लुका प्रमाणे शुभवर्तमान आवेसोर 15 वळी 1 ते 10. सांडलोले मेंढरू वापार दोंड वसूलदार आनी सगळे तोरेची पातकी मनशां जेजूक आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिजेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बराबर जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वापार सांगली, तुमचे मदें 100 मेंढरां आसलेलो कोण एक मनीस आसा म्हूण समजात. तांतलें एक मेंढरू सांडलें म्हणुया. न्हंयान न्हंय अरण्यांत सोडून सांडला तें मेळोसोर ताका सोदूंक वचो नासतना तो रावत काय? आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार घालता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरू मेळ्ळें म्हूण म्हज्या वांगडा खुशाल जायात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, एक पातके मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताचे पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जिवीत बदलपाची आपणाक गरज ना म्हूण चिंतोलीं न्हंयान न्हंय प्रमाणीक मनशां आसतीत तर हांचे पासत स्वर्गार येदो संतोश ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. सांडलोलो नाणो वापार ओ रुपयाचे 10 नाणे आसलोली कोण एक बायल आसा म्हूण समजात. तांतलो एक सांडोत जाल्यार पोंटी पेटोवन घराक सारोण मारून तो नाणो मेळोसोर मेहनतीन तो सोदिनासतना ती रावत काय? आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणींक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा खुशाल जायात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोश भरीत जातोले.